तुमकां सगळ्यांक खबर आहा हायजीन इज समथींग व्हेरी इम्पॉर्टंट। आता हिंगा पळोवपाक गेल्यार सगळे कचरा बिचरा सगळे आसलेले, ऑलरेडी गार्बेज खूब आसलेले आनी ताका लागून वास मारतले एंड एक्सिडेंट जातले आनी खूब तरी एनिमल्सांचो प्रॉब्लम जातले बिकॉज एनिमल्स प्लास्टीक बिस्टीक सगळे खाताले आनी लोकांक सुद्दां त्रास जातले। फाटल्यान सुद्दां खूब तरी स्टॉल्स आहा खावपाचे लायक पानीपुरी स्टॉल्स एंड ऑल आनी ताका लागून हेजी वास थिंगा वयतले आनी हायजिनाक आमकां खूब प्रॉब्लम जातले। लोक पीपल यूज टू ईट द फूड एंड ऑल आनी ते इनडायरेक्टली तांकां हेल्थ इफेक्ट जातले। खबर आमकां सगळें की आमी चोपडेकार निवडून हाडलेले हिंगा आनी तेणें आयज एक व्हडले स्टेप घेतला। वन ऑफ द मेन स्टेप इज समथींग इज लायक क्लीन इंडिया। मोदीजी वन ऑफ द स्पीच इज लायक कीप इंडिया क्लीन एंड ऑल। सो ताका लागून हांवें खूब काम केलां आनी सगळे एरिया आमचे क्लीन केला आनी ताका लागून हायजीन इज समथींग व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तेणी ताका प्रायोरिटी दिला आनी तेणी फर्स्ट येवन सुद्दां तेणी हेकाय सुद्दां एक इम्पॉर्टंट दिवन आमचे एरिया क्लीन केला। इफ युआर अवेर लायक मोस्ट ऑफ द पिपलाक खबरूच आसतलें हिंगा गेल्यार कितले वास मारतले एन ऑल। सो हांव मनातून हांवें आनी दाजीक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी एरिया फूल क्लीन केला म्हणून। माझो जो एरिया आसा तो नॅशनल हायवे पडटा, हे सायडीक वर्नापुरी आनी हे सायडीक मंगूल सायनगर फकीत गेल्ली। सो मेन हायवे कनेक्ट केल्ले हो NH-17 हायवे जाल्लो आसा म्हणून हे एरियान खुबशे हांगा 3 डंपींग एरिया आसा, 3 स्पॉट हांगा आसा म्हाज्या वॉर्डान। सो हांवें आतां फर्स्ट म्हजो जो डंपींग जो स्पॉट आसा तो हांवें आयज क्लियर केल्लो आसा कित्याक की हायवे आसल्या कारणान हांगा खुबशे गाय बी येता आनी खुबशे कुत्रे माजरे येता आनी हांगा हे एरियान खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा खूबदां। म्हणून म्हाज्या वॉर्डान म्हाज्या लोकांनी म्हाका रिक्वेस्ट केल्ले की आमी हांगा जो गार्बेज जो डंपींग एरिया आसा तो हांगाच्यान शिफ्ट करचो म्हणून आयज हांवें हांगा JCB घालून लेबर्स घालून हांवें हांगा जो गार्बेज एरिया आसा तुमी हांगा पळय फाटल्यान तो हांवें हांगाच्यान शिफ्ट केल्लो आसा। तशेंच म्हाज्या आनी एरियान आनी 2 जाग्यार डंपींग एरिया आसा ते बी हांव बेगींतल्या बेगीन शिफ्ट करतलो आनी हे म्हाका आयज शिफ्टींग करपा खातीर सगळ्यांत पयलीं हांव म्हाजे वास्कोचे आमदार कृष्णराज सरगर ताका थँक्यू म्हणटा की हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें तर म्हाज्या एरियान अशें प्रॉब्लम आसा म्हाका हांगा गार्बेज एरिया नाका। सो तेणें म्हाका हेल्प केली आनी आयज हांवें इनिशिएटीव घेतलो। तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे मडमुगा म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन देव रॉड्रिगीस ताका हांवें रिक्वेस्ट केली आनी तेणें म्हाका सांगलें। हांव थँक्यू म्हणटा पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल MNC वायस चेअरपर्सन अमय चोपडेकर। आमचे एक मसल्स आहले हिंगा गार्बेज डंप आहले आमकां चड करून आमकां प्रॉब्लम जाता आसले हिंगा। हांव सायडीकूच रावता हिंगा चड करून वाज बी आनी काव बी रोडा वयर भोंवताले एक्सिडेंट बी जावता आसले। हांवें सांगलें अमयाक आनी अमय चड करून एक्शन तुरंत एक्शन घेतलें हेका क्लियर केलें आमकां। हांव थँक्यू म्हणटा आनी एकदां अमय सर आनी दाजी सराक।